कशें आसा हांवें तुका म्हणलें की आत्मनिर्भर भारत आमी स्वदेशी वापरूंक जाय. कारण हें जर तुवें पळयलें जाल्यार नोकरी हे केवळ इंडियेक गेले अशें न्ही, सबंद अमेरिकेक सुद्दां आसत. बरेचशे ज्या तरेन लोक हांगा येवपाक लागलेले आसा, हांगाले सुद्दां ते आमच्या देशांतले ते थंय नोकरी वचपाक लागले म्हणून येवपाक लागलेले आसात. म्हणून आमच्या पीएमान जे अपील केल्लें आसा की आत्मनिर्भर भारतच्या निमित्तान आमी जर सगळ्यांनी ठरयलें की आमी पिकयल्लें वापरतले जाल्यार कशें जातलें की आमच्या धंद्या भितर आनी एक मोठ्या प्रमाणात प्रगती जावपाक शकतली आनी आमचे पयशे हांगाच उरतले. आनी आज ज्या तरेन तुवें म्हणलें की बरेचशे नोकऱ्यो वयतात ह्या निमित्तान म्हणून ताणें म्हणलें न्ही MSMEक मोठ्या प्रमाणात मदत करप आसत. विदावट सगळ्या बँकेक इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. कॅपिटल जें आसा तें तांकां विदावट कोलॅटरल सेक्युरिटी तांकां दिवपाक जाय. 200 कोटी पर्यंत ताणें म्हणलें की पयलीं कशें जातालें कोणी इंटरनॅशनल बिडर येतालो मार्केटान तो येवपाक मेळना. टेंडर हे इंडियन मनशाकूच मेळटलें न्ही. आनी तातूंतल्यान परतून हो जें हें आसा हेचेर आमी जर मात करतले जाल्यार प्रत्येक नागरिकान ठरोवपाक जाय हांव म्हज्या देशान जें जाता तेंच हांव घेतलो. हें जर आमी ठरयलें जाल्यार म्हाका दिसता आमची इकॉनॉमी परत बऱ्या वेळार रुळार येवपाक शकतली. न्ही आमी आतां हें सुरवातीची सुरवात आसा ही आजची प्रेस कॉन्फरन्स. हाच्या नंतर प्रत्येक प्रेस कॉन्फरन्सान आमी हेंच अपील करतलें. आमी आमच्या कार्यकर्त्यांक तेंच सांगतले. आमी तांकां म्हटलेलें आसा पत्रकार परिशद घेतना स्वदेशी वापरा. आनी हांवें जर भायले फॉरेन जर घालून बसलो जाल्यार तें डिफिकल्ट न्ही. स्वदेशी वापरपाक जाय हें आमी सगळ्या कार्यकर्त्यांक अपील करतले.